इधर आइए। सद्याक आमी आसा आता तुम्ही पळयला आसतले फाटल्यान एक कंस्ट्रक्शन चालू आसा सर्वे नंबर 34/3 B1 ह्या सर्वे नंबराचेर आनी ऑलरेडी तांकां जो TCP थ्रू जावं पंचायत थ्रू हांगा परमिशन गावला। आतां हो सारको स्लोप आसा, स्लोपाचेर तेंच्यांनी कट केला, हिल कट आसा, हिल कटिंग केला आनी तुमी पळयता फाटल्यान आख्खी हांगा माती हाडून हांगा डंप केल्ली आसा। आतां हेजी ऑलरेडी जी कंप्लेन आसा ती ऑलरेडी कंप्लेन केली तरी पूण अजून पर्यंत तेजो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट अजून पर्यंत पावूंक ना। इन्स्पेक्शन म्हटल्यार कितें आसा, जो स्लोप आसा स्लोपी एरियाचेर कंस्ट्रक्शन करूं शकना, मात तेंच्यांनी टोटल कट करून उडयल्लो आसा आनी तेजी आतां फूल डॉक्युमेंटेशन घेतलेलें आसा। पूण हांव सांगपाक सोदतां की हो जो DCP मिनिस्टर आसा विश्वेश राणे हेका मातूय पडलेलें ना गोंय कशें राखोवपाक जाय ते गोंय कशें सोंपोवपाक जाय पण इतलेंच पडला, कोणा कडल्यान पयशे कशे उलोवपाचे आसा इतलेंच पडला। हांगा सायडीक तुमी पळयता आसतलो हो जो रोड आसा हो ऑलमोस्ट अरावंड 3 मिटर्सूच आसतलो, तेजे उदक आसता। सो हो रोड 3 मिटर्स रोडाचेर तेंच्यांनी 10 मिटर्साचो प्रपोज रोड म्हणून तेंच्यांनी दिवन हे परमिशन ग्रांट केल्लें आसा। आयज गोंयभरान अशी कितलीशीं परमिशनां आसा ती प्रपोज रोडाच्या नांवान करता आनी हें जें हायकोर्टाचें डायरेक्शन आसा की प्रपोज रोडाचेर कंस्ट्रक्शन करपाक शकना। पयर आमी थोडे दीस पयलू आमी CTPक मेळपाक गेल्ले, CTPकूय आमी हो क्वेश्चन विचारलो की बाबा प्रपोज रोडाचेर करपाक बांदपाक शकता काय ना। तेणेन आपणानूय क्लियर कट आन्सर दिल्लो की प्रपोज रोडाचेर कंस्ट्रक्शन करूंक शकना म्हणून। सो तेच आतां तोच CTP दिता परमिशन ह्यातल्या प्रोजेक्टाक आनी तोच CTP सांगता प्रपोज रोडाचेर करपाक शकना। हांगा तो TCP डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर आसा तेंच्यांनी हांगा पळयल्लें काय कितें दोळे धापून अशें दिसून येता की दोळे धापून हांगा परमिशनां ग्रांट करता। आमी हेच्या पयलू नेवरा गांवांनी दाखयल्ले, हेच्या पयलू आमी कुर्का गांवांत दाखयल्ले, हेच्या पयलू बाकीच्या आदोसी मंडूर दाखयल्ले की कितलेशे एरियेन हो TCP डिपार्टमेंट जो आसा तो दोळे धापून परमिशन दिता आनी तेच्या फुडें मागीर पंचायत जी आसा ती पंचायत तेजेर सायन मारता की अप्रूव करता की बाबा हें परमिशन ग्रांट करपाचें, तेजेर ओपोज म्हणटा तो जायना। सो हांव मागता आमचो मंगेश कुट्टीकरान जेणेन हेजेर कंप्लेन घातलेली RTI घातलेली तेका तेणेन सांगचें म्हणटा। हांव मंगेश कुट्टीकर हे आतां 34/3 B1 हो हे कंस्ट्रक्शन चलता आनी ते साई ऑटोमोटिव्ह प्रायवेट लिमिटेड हांवें पंचायतीक लेटर बी केल्लें। हो रोड 8 ते 10 मिटर दाखयला आनी RTI म्हाका कांयच मेवला आनी सांगूंक सोदता कितें हो रोड आसा अंडर PWD चे अंडर हांवें RTI घेतलेली, तेणी बरोवन दिला म्हाका 3.5 मिटर हो रस्तो आसा म्हणून आनी हांवें TCPकूय लेटर केल्लें म्हाका हो रस्तो म्हाका मेजून दिवचो म्हणून कितलो तो आसा तो, पूण ते दिवपाक तयार ना म्हणून हांवें मागीर PWD अंडर घेतली RTI आनी तेणी इन्फॉर्मेशन दिली म्हाका हो 3.5 मिटर आसा। आतां एक पळयत जाल्यार हे वयल्यान 34/2 आसा, तेणी कंस्ट्रक्शन केला रोडाचेर 8 ते 10 मिटर दाखयला रोड आनी झोनिंग नो डेव्हलपमेंट झोनाचेर घरां बांदला। जेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन मागयलें तेन्ना अशोक म्हणून तो डेप्युटी टावन प्लॅनर येयल्लो तो म्हाका सांगता हो झोनिंग नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणटा आमी चेंज केला म्हणटा आनी हांवें सांगलें फ्लाय स्क्वॉडान ऑलरेडी ताका शोकोस नोटीस दिल्ली आहा 2018 तो सांगता फ्लाय स्क्वॉड कोण काय सकता हे टेक्निकल काय सकता आनी म्हाका तेणी थंयसरूच सांगलें ते आपूण तेजे फ्लाय स्क्वॉडाचे शोकोस नोटीस आपूण एक्सेप्ट करना आनी अशें करून ही आतां बोंगले पळय वयल्यान दाखयता 10 बोंगले जाला, जे 10 बोंगले आसा ते नो डेव्हलपमेंट झोनाचेर हिल कटिंग केल्लें आहा आनी हिल कटिंगाचेर म्हाका फोटोय आसा तेंचे आनी हांवें कंप्लेनूय केल्या पूण एक्शन कांयच जायना हेजेर। हांव मागता आमच्या MLA सरा कडेन हेजेर एक्शन जावचें आनी हो 10 मिटर दाखयला तो रस्तो तो 3 मिटर 3.5 मिटर आसा
अशें हेजेर कंप्लेन जावची. आनी ऑलरेडी हांवें मिनिस्टराक लेटर बी केला, फ्रॉडुलंट केला म्हणून तेणी 3.5 मीटर रस्तो आसा पूण थंयसर 10 मीटर दाखयला म्हणून हांवें मिनिस्टर कंप्लेन आतां जाले 15 दीस जाले केले कंप्लेन. विरेश तुमकां आतां हें पळयत जाल्यार हिंगा ही इतली माती घातल्या ही अशीच दिसना मायनिंग एरिया कशी म्हणून मायनिंग केला हांगा तुम्ही पळयल्यार हांगा मायन्यूट एरिया कशी दिसता. आमी तलाटीक आतां आपोवन हाडला की हेजो रिपोर्ट कितें जाला तो पळोवपाक, कित्याक ताणें म्हाका आत्ताच रिपोर्ट दिला त्या भशेन तां स्केच ऑलरेडी काडलेले आसा, फुडें सबमीट करपाचें आसा. सो तलाटीचो रिपोर्ट कित्याक इतलो जो स्टेप आसा अशें समज कटींग केलें जाल्यार फुडें सगळीं घरां आसा, सगळे वॉश ऑफ जातले, माती उदक जें आसा तें उदक हांगा धरपाचें ना, डायरेक्ट सगळे येतले लोकांच्या घरांनी वयतले. हेच्या फुडें तुमकां खबर आसा असोच एक इश्यू जाल्लो, वयर आख्खो माती हाडून डंप केल्ली, जो स्मार्ट सिटीची माती आसा ती हाडून हांगा डंप केल्ली आनी तेन्नाय आमी इश्यू केल्लो, तेन्नाय स्टॉप केला. आनी पावसान आख्खें उदक जें आसा, सॉरी माती आसा ती माती सकयल देंवल्ली, घरांनी गेल्ली, लोकांची दुर्गा मोडली, लोकांची घरां गेली, घरांची मोडली. सो ही परिस्थिती जावपाक जायना म्हणून खंय ना खंय आमी लक्ष दवरपाक जाय. आनी ताकाच लागून हो जो सायट इन्स्पेक्शन आसा तें TCP कडेन परत आमी मागतले, TCP कडेनूय मागतले की सायट इन्स्पेक्शन करचें आनी तुमी कशी ताका दुरुस्ती दिल्या हेंय करतले. आतां पळयत जाल्यार असोच दिसून येता की हो विश्वजीत राणाक फक्त दिसता की सगळ्यांनी कोर्टान वचपाचें, परत कोर्टान वचपाचें. हांगा कायदो बीन आसा तो पळय पासून ना, जो डिपार्टमेंट बूक आसा तो पळय पासून ना. खंय ना खंय हें अशें चालू आसा की आपणाचें कितें आसा तेंच सारकें, दुसऱ्यांचें कांयच सारकें ना हें दिसून येता. आनी CM प्रमोद सावंत हेका टोटल सपोर्ट करता. कित्याक सपोर्ट करता कित्याक अजून पर्यंत TCPच्या बाबतींत कितेंय इश्यू जाले जाल्यार CMाचो एकूच स्टेटमेंट येना, बाबा अशें जालां, हें रॉंग आसा, हें आपूण स्टॉप करतलो, हें अशें कांय ना. सो ह्या प्रोजेक्टाचेर जावं बाकीच्या प्रोजेक्टाचेर आमचे वयल्या प्रोजेक्टान ऑलरेडी आमची लेटर गेल्ली आसा, ह्या प्रोजेक्टाचेरूय आमचे लेटर हें फुडें पावतलें. रुपेश कट करो कट करो रे.